कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। बेकायदेशीर बांधकामाविषयी उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाचेर आसगांव पंचायतीच्या ग्रामसभेत चर्चा झाली। गोंयकारांनी बेकायदेशीरपणान बांदिल्ली बांधकामां सरकारान नियमित करची अशी मागणी आसगांवच्या थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली। पंचायत तशेंच कोमुनिदाद समितीन आमच्या मागणेक तेंको दिवचो अशें थळाव्यांचें म्हणणें। तशेंच ह्या बांधकामाक कायदेशीर मान्यताय दिवची अशेंय लोकांनी ग्रामसभेत उक्तायलें। मंगळारा आसगांव पंचायतीची खासा ग्रामसभा जाली। आमचो एकूच डिमांड आसा, खर डिमांड आसा ह्या हायकोर्टाक आनी ह्या सरकाराक की आमचे गोंयकारांक घर इल्लीगल कितें बांदल्या शॉपां जावं कितें तांकां तुमी वेवस्थीत कायदेशीर कितें ती तेंचें करचें जाता तितलें आमच्या गोंयकाराच्या हितून सोल्युशन दिवचें। जर आमच्या गोंयकारांक कितें इल्लीगल बांदला पासून जाल्यार आमी मागता आमच्या त्या गोंयकारांक रेग्युलरायज करपाक तुमी गोंयकारांक म्हणटा आमी गोंयकारांक रेग्युलरायज करपाक तुम्ही सरकारान जावं हे अथॉरिटी आसा तेंच्यांनी पावलां उखलची न्हू की भायल्यान हांगा येवन सगळ्यांनी जागे ग्रॅब केलेले आसा। आनी तेच भाशेन आमी आमच्या कोमुनिटीकूय सांगता जे भाशेन तेंच्यांनी सांगलां की आमी कोणाक दिवंक ना आनी हे दिवंक ना आमच्या कडेन फुडारी आसा टायम मेळटलो तेन्ना आमी काडटले भायर। ह्या लोकांनी जी घरां बांदल्या आणि त्यांच्यानी आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, फोटिंग कार्ड, हे कार्ड ते कार्ड सगळें केलां विथ देअर ओन कॉस्ट। ते थोडे गरीबूय आसतले, थोडे बरे आसतले, हांव म्हणिना सगळे टीच आसतले, पूण तांकां पॉसिबिलिटी नासली तेंच्यांनी बांदली, व्हेरी गुड। आतां तेंची तुमी मोडूंक सोदतात, इलेक्शनाक तुमकां वोटिंग जाय त्याच मनशा कडसून आनी तीच घरां तुमी मोडूंक सोदतात, म्हणजे कितें करूंक सोदतात तुमी? संबंध गोंयकार हायकोर्टान एक ऑर्डर पास केला जे रोड साइड जी सेटबॅक नेसेसरी सेटबॅक ना जे कोण कमर्शियल एक्टिविटी करता तेंचेर कायदेशीर एक्शन घेवची म्हणून इलिगलाचे। दुसरे तेंच्यांनी आनी एक आमकां इंस्ट्रक्शन दिला की जी पॅडी फील्ड टेनंटेड प्रॉपर्टी आहा तेंचेर एक्शन घेवची। तिसरे तेंच्यांनी आमकां सांगला जी कमर्शियल जे प्रेमायसीस आहा आनी तांकांय नेसेसरी सेटबॅक ना तेचेरूय एक्शन घेवची म्हणून सगळे लोकांक आमी सविस्तर म्हायती सांगली की तुमी भिवपाची गरज ना। नोटीस काडल्या उपरांत खंयचोच सरपंच, खंयचोच सेक्रेटरी जावन खंयचोच वॉर्ड मेंबर तुमचेर रागान ही नोटीस काडिना, कारण हायकोर्टाची ऑर्डर आहा की जे इलिगलिटी आहा तांकां नोटीस धाडून तेंची इन्स्पेक्शन करून तेंचे कायदेशीर तेंचेर एक्शन घेवची हे सांगपाक लागून आमी सगळ्या लोकांक हांगा आपयले आनी सगळ्या लोकांनी आमकां कॉपरेट केले। थोड्यांनी आपणाची सजेशनाय मांडली, थोडे डिस्कशनूय तेचेर जाले आनी आमी फाल्यां ऑनवर्ड्स म्हणजे टुमोरो ऑनवर्ड्स आमी जो आमचो कायदेशीर कितें आमी तांकां नोटीस धाडपाची आहा, कायदेशीर तेंची इन्स्पेक्शन करपाचें आहा ते आमी इन्स्पेक्शन करतले, परत ताका सपोज नोटीस धाडटले आनी जो कायदो आहा हायकोर्टान आमकां सांगला तेच्या प्रमाणे आमी तेचेर एक्ट करतले।